आवय गे देवा, कितें जालें? कसली गरमी जाता रे, सोसूंक जायना मरे ह्या म्हातारपणान. तुका सांगता, म्हाका अशें दिसता की खंय वचचें मरे, थंड एसीन बसचें आनी पोटभर आसचें. येशीन बसोंक जाय तुका. तू एक काम कर, तुका जर पोट भरून हांसूंक जाय जाल्यार हांवें मुगो पळय फोंडेची 7 तारखेची नाटकाची तिकेट काडल्या. कसले रे नाटक? गांव जाला जाणटो. आमी दोगांय जाणटी जाल्या न्हू गो, म्हणून गांव जाला जाणटो नाटक मुगो पोट भरून हांसपाचें आनी म्हादय बद्दल जाणून घेवपाचें. कित्याक रडटा गो? कित्याक कितें जालें गो? म्हणजे म्हाजो भाव आसा रे, तोय जाणटो जाल्यार तेकाय दाखयतले आशिल्ले रे हांव. दाखय पूण जाणट्यांकूच दाखोवंक जाय अशें ना. धाकट्या भुरग्यांक तरणाट्यांनी सगळ्यांनी पळोवपाचें. पणजे आसा. केन्ना? 7 तारखेची तिकेट काडल्या. तूं पणजेची कला अकादमीची तिकेट काड 10 तारखेक 7:30. करेक्ट. आनी तिकेटी थोड्योच उरल्या. बेगीन वचून काड, कावंटराचेर अवेलेबल आसा. आनी कुड जाल्यार म्हाजी भयण आसा ती रे, कशी पळयतली? सगळ्यांक दाखयता. कुडचड्यार भयणीक दाखयता जाल्यार 14 तारखेक 8:30 वरांचेर ती तिकेट काड. खंय रे? रवींद्र भवन. रवींद्र भवन कुडचड्या. तेज्यो तिकेटी आहा वस्ता कडेन, रेल्वे स्टेशनार ते पेपराचेर आसतात. आनी भयणीचो देर साखळे रावता मरे, तेका कितें करूं? ते बाये गो, सगळ्यांक दाखयता. जाल्यार मुगो 21 तारखेक परत रिपीट शो साखळे पांगमान लायला. 8:30 वरांचेर 21 तारखेक. आमी कितें करुया, सगळी फॅमिली, गरमी जाता न्हू गो, धाकट्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सगळ्यांक घेवया. कारण हो आमच्या जीवन मरणाचो प्रश्न म्हादयचो. पूण हांसून मुगो गरमी घालोवपाची. आमी थिएटरान थंड बसया आनी पोट भर हांसूया आनी आमची म्हादय समजून घेवया. पूण त्या पयलीं तिकेट जाय न्हू. ह्या सकयल्या नंबराचेर फोन करुया. खंय अवेलेबल आसा ते पळोवया. या मुगो बेगीन या रे. नाटकाचें नांव कितें? गांव जाला जाणटो.